सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. मातेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. त्यावेळी जेजून आपल्या शिसांक ही वपार सांगली. सर्गींचे राज अशे म्हणयेत. एकलो धनी आपल्या ताका मळ्यांत दीस कुलीच्या आळांक एकठांय करूंक म्हूण फांत्यार उठोवन भायर सर गेलो. हर एकल्याक दिसाक 1 रुपया नाण्या लेखान मजुरी दिता म्हणून निश्चित करून ताणें आपल्या ताका मळ्यांत तांकां कामाक धाडलें. सकाळच्या 9 वरांत तो परत्यान भायर गेलो आनी सांते लागीं रिकामे उबे आसलेले हेर थोडे जण ताणें देखले. तुमी म्हज्या ताका मळ्यांत कामाक वसा म्हणालो तो, आनी तुमकां फावो ती मजुरी हांव दितलो. आनी ते कामाक गेले. परत्यांनी दनपाराच्या चड उणें 12 वरार आनी उपरांत 3 वरार तो भायर गेलो आनी तशेंच केलें. शेकी सांजेच्या 5 वरार तो परत्यान भायर गेल्ल्या वेळार सांते लागीं उबे आसलेले आनीकय थोडे जण ताका मेळ्ळे. तुमी सगळो दीस हांगा रिकामे रावन कित्याक वेळ पाड करतात म्हणून ताणें तांकां सवाल केले. कोणेय आमकां कामाक धरूंक ना म्हणून ताणीं जाप दिली. तो तांकां म्हणालो, बरें, तुमी म्हज्या ताका मळ्यांत वचून कामाक लागात. सांज जाली आनी मळ्याचो धनी आपल्या मकदमाक म्हणालो, आळांक आपय आनी तांची मजुरी दी. निमाणे तावन सुरू करून पयल्याक पर्यंत दिवंक वच. तवळ 5 वरार काम धरलेले मुखार आयले आनी जण एकलो 1 रुपया नाण्या लेखान मजुरी घेवन चल्लो. उपरांत पयले कामाक धरलेल्यांची सर्ती आयली आनी आपणाक चड मेळटले म्हूण ताणें चिंतले. पूण तांकांय मेळ्ळे जण एकल्याक 1 रुपया नाणें. तो घेवन धनियाक खुरपरून ते म्हणाले, निमाणे कामाक आयिल्ल्यांनी 1 वराचें मात काम केलां, पूण आमी खरकट्या वोतान पडोवन दीसभर घडल्या. जाल्यारय आमकां दिल्ली तितलीच मजुरी तुवें तांकांय दिली. तवळ धन्यान तांच्या मदले एकल्याक जाप दिवन म्हळें, हळे इश्टा, तुका हांवें कांय अन्याय करूंक ना. दिसाक 1 रुपया नाण्या लेखान मजुरी घेवन तूं आपलय न्हय. आतां घे तुजी मजुरी आनी चल. तुका दिल्ले तितलेच हांवें निमाणे कामाक धरलेल्याच्या की दिवची ती म्हजी खुशी. म्हज्या दुडवाचेर म्हाका अधिकार ना कितें? वो म्हजें उदारपण तुज्या दोळ्याक तोपता. अशें जीं कोण निमाणी आसात ती पयलीं जातली आनी जीं कोण पयलीं आसात ती निमाणी जातली. देवाचे पुत्राने वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय गोमोघाळ भवानी भयणीनो, लॅन्सी म्हणलो मध्यम वर्गाचो मानेस्त आपल्या बायल भुरग्यां संग एका घरांत संतोषान जियोन आसलो. ताच्या घरा बगलेन आनी 3 घरां आसली आनी ती कुटुंबां बऱ्या तरान जियोन आसली. आनी तुमी जाणात, आधुनीक संवसारांत आमी घरांत जियेत आसतना सदां आमच्या घरचे अंदाज मोल आमी घालचे आसा. आनी ह्या प्रमाणे लॅन्सीच्या घरच्या अंदाज मोल 40 लाख रुपये आनी उरलीं 3 घरां. एक घर ताचे अंदाज 30 लाख रुपये आनी एक दुसरें घर 20 लाख रुपये आनी तिसरें घर 10 लाख रुपये. लॅन्सीचो पूत एका चणी येवन बापाय लागीं येवन अशें उलयलो, गे डॅडी, आतां तुज्या घराचें मोल 40 लाख रुपये
एखाद्या वेळा एकलो गिरायकी वा भायर तुका 50 लाख दिता म्हूण तर ताका विकूंक तूं तयार आसाय गी? वय 40 लाख ताच्या घरचे अंदाज मोल, पण आता ऑफर 50 लाख ताका येता तर जाल्यार कोणाक नाका. बापाय म्हणटा वा तितले बरें मोल म्हळ्यार तर हांव खंडीत संतोशान उठतो आनी तेच घडये त्या मोलाक घर विकतो. आनी अशें उलोवन आसतना थोड्याच वेळान फोन रिंग जाता आनी आनेका कुशीतान लॅन्सीचे अदृश्य म्हणल्या बरी ताच्या घराक न्हीद जावन ₹50 लाख दिवंक एकलो गिरायकी भायर तयार जाला म्हूण सांगता. भारी संतोशाची गजाल. लॅन्सी संतोशान उठता आनी तक्षण ताचें तें घर ₹50 लाखांक विकून संतोष पावता. एक दीस उतरलो. दुसरे दीस लॅन्सीक एक चड खबर मेळटा. ताच्या घरा बगलेन आसली 3 घरां येदोळच तुमकां उल्लेख केलो हांवें. थंयसर 10 लाखाचे, 20 लाखाचे आनी 30 लाखाचे आसले आनी तिनी घरां 50 लाखां विकून गेली. हांगासर लॅन्सीक तकली पडापड सुरू जाली. ताका राग आयलो. ताची घर खाण गेल्ल्या गिरायके बायराक फोन केले आनी जोर काडूंक लागलो. तवळ बायराची जाप अशी, मानेस लॅन्सी, तुका हांवें बनायलें गी, तुका हांवें चीट केलें गी, तुका बसयल्लें हांवें मोल दिलां, तर म्हजें उदारपण तुज्या दोळ्यांक तोपता गी. मोगाच्यान एक काल्पनीक काणी जाल्यार वास्तवीक जिवितांत आमकां अशें घडटा. आनी ह्याच प्रमाणे आयच्या सुवार्थचो तीर्ल व संदेश ह्या मुखांतर आमकां समजता. मोगाच्यान इजाया प्रवादी सभार उतरांनी 17 आमकां दिता आनी आयशीं उतरां भोव अमूल्य आनी तो सभार पोटी आमी ती आयकल्यात आनी आज आमी परत पयले वाचप आसतना आयकली. म्हजी चिंतना तुमची चिंता न्हय, म्हजो वांटो तुमचो वांटो न्हय. जितले मोळाब पृथ्वेतान वयर आसा तितलो म्हजो वांटो तुमच्या वाट्या वयर आसा. ते सुवार्थ आमी पळयता जाल्यार जेजू आयच्या वापारेंत अशें सांगता, सर्गींच्या राजान सर्वांक एकच रितीन लेखतले. थंयसर कसलोच भेदभाव आसना. आमचो देव पक्षपाती न्हय. सकाळींच्या 9 वरार आयल्यांक, सांजेर 5 वरार आयल्यांक आनी दनपारां 12 वरार गेल्ल्यांक एकाच तराची मजुरी मेळटा. तांणी दीसभर कित्याक काम करूंक ना म्हणून तांची झडती करची आमी न्हय. तशें करचे मनशा चिंताप देव समेस्तांक एकाच रितीन पळयता म्हणून आमी समजप येता. आयच्या देवस्तुतेंत देव पक्षपाती न्हय, देवाचो पक्षपात नादुरलो मोग म्हूण दाखोवन दिता. कित्याक थंयसर भेदभाव ना. पळयात ती आयची परत ती ओपारे दाखा मळ्यांतले वावराडी. हांगासर धन्या देवाचो मोग आनी निमाण्या दिसा वावराड्याक मेळची ती मजुरी आमी पळयता. निमाणे मेळचे इनामाचेर फकत देवाक अधिकार आसा म्हूण जेजू शिकयता. तर मोगाच्यान जेजूची शिकवण आज कसली? देवाच्या शेतांत वावरूंक हर एकल्यांक म्हाका तुमकां सक्तांत आपोवणें आसा. हाच्या आदींच तुमी समजल्ल्या प्रमाणे ताच्या शेतांत कितल्या वरां, सकाळी वा दनपारां वा सांजेर कामाक आयल्यात तें प्रमुख न्हय. ताणें काम नासतना आशिल्ल्यांक काम दिलें. मजुरी दिवच्या धन्यांक वा देवाक तें गरजेचें न्हय. ताच्या शेतांत वावरूंक हांव तयार आसां गी म्हणलें सवाल हांवें आमकांच विचारीचें. तर मोगाच्यान आज आमकां लागचो संदेश कसलो? पयल्यान पयलें देवाची नीत
मनशाच्या नीतीपरास वर्ती म्हूण आमकां समजणी येता. देवान दिवचे बेसांवां वैयक्तीक ती उक्त्या मनान स्विकार करूंक जाय. हेरांक कितलीं चड बेसांवां ताणें दिल्यांत म्हूण तुलन करचें न्हय. हांवें तुजो इतल्या वर्सांतल्यान फाटलाव केला, इतली बरी कामां केल्या, म्हाका इतलेंच इनाम घे म्हूण विचारूंक बिलकुल जायना. हांव फकत केवल एक वावर हाडी आनी म्हजो वावर हांवें केला तितलेंच बरो. हेर कितले वावरता त्या विशयांत हांवें खंत करची गरज ना. तांकां पळोवन धनी आसा आनी सांत इनासलोयला म्हणटात. हांव कितें करता तें सर देवाच्या महिमे खातीर. दुसऱ्या रितीन वा दुसरो संदेश सांगचें जाल्यार आमी चिंतिनातल्या परस चड देवाची कृपा आमकां मेळटा म्हूण आयच्या देवस्थितींत आमी समजूं येता. आयची ओपार मजर विशयान न्हय, बगर देवाच्या कृपे विशीं. आमी चिंतिनातल्या परस चड आमकां ताची कृपा लाभूंक साद आसा. देवाच्या कृपेच्या वडतांत कुडके जाल्लो रूख सैती आज फळ दिवंक शकतलो. तर मोगाळ भावा आनी भयणीनो, आमी इल्ले फुडकरे जावंक बरो, कुडके जाल्ले जावंक बरो, मोडल्ले जावंक बरो, वा उपकारा पडनातले व्यक्ती जाल्यारय आमकां ताच्या कृपेन सदांच भर म्हूण आयच्या ह्या देवस्थितीवर मागया. तोच सोमी म्हाका तुमकां आदार दिवं. आमेन.